नमस्कार पळय केप्यां आसा केप्यां कॅनलाक काम चलता ही माती घालून आतां लायव्ह वयच पडलो कित्याक हो तो कॉन्ट्रॅक्टर खंय तो म्हाका विचारता हांवें विचारलें ताका हें काम कोणाचें माती घालून काम करपाक काय तो म्हाका सांगता डिपार्टमेंटा वचोन विचार म्हणून जेन्ना हांव डिपार्टमेंटा विचार म्हणून सांगलें ताका आनी ही माती घालता हांव शूटिंग काडटालो तो म्हाजें शूटिंग काडटा आनी सांगता आमी पयशे करपाक भोंवताय म्हणून आतां ही माती घालून कोण पयशे करपाक सोदता हें कॅनलाचें काम जस्ट दाखयता तुमकां माती थापल्या आनी पळय कॅनला पॅचिंग काम चालू आसा आतां ही माती थापून कोण काम पयशे करपाक सोदता हे डिपार्टमेंटान सांगचें लोकां सारकी डिटेल सांगची ही पळय ही हांगा माती तांबडी माती ही तांबडी माती घातल्या आनी काम केलां हांव म्हाजें काम करतालो हांव शूटिंग काडटालो तो म्हाजो व्हिडियो काडटा आनी म्हाका सांगता की आमी पयशे करपाक भोंवताय म्हणून आतां ही माती थापून कोण पयशे काम करपाक सोदता हे कॅनला पयलीं हांगा सिमीट हे सिमीटून पळोवपाक शकता आनी खंय खंय बुराक पडल्या पॅचीस पडल्या थंय पॅच आतां हे ह्याचे वयल्यान माती मारल्या आनी हे मातये वयल्यान आतां सिमीट सारोवपाचें हे लोकां दोळ्यां उदक मारपाचें हे गोव्हर्मेंटाक पयसो अशे तरेन हे कॉन्ट्रॅक्टर खातात थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आसात जे अशे तरेन पयसो खातात आनी उलट आमी विचार जाल्यार एलिगेशन आमचेर घालतात हांवें ताका सांगलां म्हाजें नांव सांगलां ताका हांव खंयचो तो सांगलां वचोन ताणें सांगचें हें काम केलां तें ताणें सारकें केलां काय तेंय ताणें सांगचें म्हाका WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर तुवें हें काम पळोवचें आनी हांगा कोण तुमचो इंजिनियर कोण ना WRDचो इंजिनियर कोण ना हांगा हें काम पळोवपाक कित्याक तुमचे कडेन इंजिनियर आसात काय ना तेंय आमकां खबर ना तुमी ज्या इंजिनियरांक पयशे दितात पेमेंट दिता गव्हर्मेंट कित्याक तोय खबर ना तुमी ऑफिसां बसतात आनी काम करून घेतात कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें की तुमचें काम सोंपलें अशें तुमकां दिसता पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कितें करून पयशे करता तें तुमकां खबर ना जेन्ना आमी विचारपाक वता कॉन्ट्रॅक्टर आमी पयशे घेता म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर भिला हांगा कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका जेन्ना डिपार्टमेंटा विचार म्हणटा हांव डिपार्टमेंटा विचारता म्हणून सांगलें ताका तो सांगता म्हाका हांव पयशे मागपा आयलो म्हणून पयशे करपाक भोंवता अरे हे माती घालून पयशे करपी मनीस हे ते आमकां सांगतात आमी पयशे करता म्हणून ही माती पळय माती थापल्या ही पळोवची हें केप्यां काम चलता कॅनलाचें हे कॅनला फक्त वर्सान वर्स टेंडर घेवपाचें ही माती थापपाची ही माती फुडल्या वर्सा परत वतली उदक चालू केली म्हणटकीर ही माती गेली परत हांगा हाडून माती थापपाची ताजे वयल्यान मातसो लेपोड काडपाचो हांगा सिमीट काडटलो तें काय तें खबर ना आमकां पयलीं पळय सिमीट आसा हे कॅनला तुमी पळोवपाक शकता पयलीं हांगा सिमीट आसा आनी आतां माती थापता आतां हो खंयचो इंजिनियरींग कॉन्सेप्ट तोय म्हाका खबर ना नीव आयला काय तो मातयेचो माती थापून काम करपाचो माती दिसता ही म्हाका घट उरता ही खंयच्यान हाडल्या बी ती खबर ना ही फॉरेन माती दिसता म्हाका इम्पोर्ट केल्याशी दिसता ही माती सामकी स्पेशली फॉर हांगा कॅनला लागून ही इम्पोर्ट केल्या ही माती WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तूं जेन्ना येता तूं भोंवता तुवें सांगलें की अमक्या टायमार आपूण फार्मर्सांक उदक दितलो तुवें तुजें उदक लास्ट टायम खरें केल्लें तुवें उदक दिल्लें पूण हांगा कितें चलता तेंय खबर ना तुज्या इंजिनियरांक हांगा धाड आनी सांग आनी तुमी प्रूव करून दाखोवचें हें मातयेचें काम तुमी करतात म्हणून तुमी हें सांगचें आमी हें मातयेचें काम करपाक लायलां हय हेका मातीच यूज करता जालें ही पळय ही माती तांबडी माती सारकी काडल्या आनी हातूंत थोडें सिमीट मिक्स केलां हे तांबडी मातये भितर सिमीट मिक्स केलां ते एक हें जालां की गोंयांत रेंव मेळना आतां रेंवे जाग्यार आतां लोक माती यूज करपाक लागल्यात माती आनी सिमीट मेळटा मातीय मेळटा मातये भितर सिमीट यूज करपाचें आनी हें घालपाचें आनी एलिगेशन आमी घेवपाचें पयशे कोण करूंक वता हांगा तेंय तुमी पळोवचें हो कॅनल त्या कॅनला काम भरपूर बाकी उरला आनी पॅचिंग चालू आहा कितलें उरला तें खबर ना मदीं मदीं आडो उदका आडे घालून हें काम चालू आसा कॉन्ट्रॅक्टर ना हांगा कॉन्ट्रॅक्टर गेलो हांव लायव्ह वचूना आशिल्लो पयलीं आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा लागून म्हाका मुद्दाम लायव्ह येवचो पडलो की हें काम खरेंच चालू आसा हें सारकें आसा काय ना सारकें तें ठरोवचें